जे व्हडले प्रोजेक्ट येयल्या म्युनिसिपालिटी बिल्डींग घरा जावं पुलीस स्टेशन जावं फिश मार्केट हे काँग्रेसच्या काळान फंड केलेले आसा आणि हे डेप्युटी CM फक्त हेचे इनॉग्रेशन केलेले आसा। तेणी ह्या म्हापशेकारांक आणि बाकीच्या लोकांक फटोवपाची गरज ना। म्हापशेकारांक खबर आसा सगळे की हे जे मिनिस्टर आहा हे अपयश जाल्ले आसात आणि इथून आमी फाटल्या फाटी पळयलां की जे मनोहर पर्रीकर जेन्ना सेंट्रलाक गेले डिफेन्स मिनिस्टर आणि 2 नंबराचेर आमचे डेप्युटी CM आणि आमचे आमदार म्हापशेचे आसलेले तेका ह्या भाजपवाल्यांनी सोडून 3 नंबराचे जे पार्सेकर आसले तेका मुख्यमंत्री केला। अशा व्यक्तीन काँग्रेसची टिका करची सांडून आपले भाजपान कितें स्थान आहा, कितें हुद्दो आहा, कितें पोजिशन आहा हे पयलीं सांबाळचें, मागीरूच तेणी दुसऱ्याची टिका करची। आयज आमी पळयता की मडगांवच्या मोती डोंगर किंवा बायणाची समुद्र किनाऱ्यावर जे इल्लिगल असले अशें म्हणटात त्या लोकांची आयज घरां मोडलेली वयता, पण म्हापशान सेंट झेवियराच्या फाटल्यान जे बिगर गोमंतकीय इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा तेचेर हे केन्ना कारवाय घेतले। जे लोक बिगर भायरसून परप्रांतांतून येतात आणि आमची कोमनिदाद लँड ही विकटून वयतात अशा इल्लिगलाचेर केन्ना एक्शन घेतली हाचो खुलासो करपाचे गरज आसा। उपमुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपण 20 कॅन्डिडेट दवरला आणि 20 कॅन्डिडेट्सून 15 कॅन्डिडेट आपले शुअर शॉट येतले, आपल्याक भितून दुवात ना आणि आपल्याक म्हापशान आणि वॉर्डान भोंवपाची गरज ना। अशा परिस्थितीन आमी पळयता की आयज जे तेंचे कॅन्डिडेट आहात तांकां आयज तेंच्या कार्डाचेर डिफेन्स मिनिस्टराचो फोटो, मुख्यमंत्र्याचो फोटो आणि उपमुख्यमंत्र्याचो फोटो मागून अक्षरशः तांकां वोटा खातीर हात पसरचे पडटा। त्या कॅन्डिडेटाक बॅनराचेर तेंचे फोटो मारचे पडटा। ह्या उपमुख्यमंत्र्यान जावं जे पॅनल डिक्लेअर केला तेंच्यांनी सांगचें की जर हे 15 येवचे ना जे कॅन्डिडेट तेंच्यांनी डिक्लेअर केला नाजाल्यार आपूण राजिनामा दितलो म्हणून। म्हाका सांगपाचें आहा हे 10ची संख्या वयर गाठूंक शकनात। तेंची आयज स्थिती 8 ते 9 कॅन्डिडेट येवं शकता।